बीजेपी मनोहर पर्रीकर आमचो भाई हे ते म्हणटाले ते आयज अशें उलोवन दाखयता की बाबा मनोहर पर्रीकरान कांय सांगना म्हणून आमकां हो जाय। आयज ते स्थानीक आमदार अशें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक सोदता की कोळशाच्या बाबतींत आमकां कांयच हें ना। हांव इतलेंच विचारपाक सोदता तुमचे मुरमुगांव एरियेन आयज कोळशाक लागून कितलेशे जाणांक जो डिजीजीस जाता कितें कितें हेल्थ हॅजर्ड्स जाता हेजे बाबतींत तुमकां निश्चितपणे खबर आसतलें, पण हें वाडत चल्लेलें आसा। आनी आयज तुमी अशें दिसून येता की प्रत्येक गांवांनी हाडपाक सोदता, प्रत्येक गांवांत हो कोळसो जो पावतलो आमच्या नेवरा गांवांत बसून आयज तुमी स्टेशन हाडपाक सोदता। क्लॅरिफिकेशन सीएमान दिल्लें की हें जावचें ना म्हणून, पण हें जालें। आतां अशें जाल्लें आसा जेन्ना प्रोटेस्ट जाल्ले आमी पळयता की एक प्रोटेस्ट चांदोर गांवांत एक मोठो प्रोटेस्ट जाल्लो आनी त्या टायमार दिगंबर कामत, संकल्प, रेजिनाल्ड अशे कितलेशे आमदार जे आसा ते आमदार त्या प्रोटेस्टाक गेल्ले आनी सपोर्ट केल्लो। आयज तेच आमदार हे सायडीन पावल्या, तेच आमदार बीजेपीन आसा, ते आमदार आयज कित्याक ओगी आसा? असो जेन्ना स्टेटमेंट येता आनी असो जेन्ना निकाल आवट जाता, आयज मुखेलमंत्री एक आपणाचो स्टेटमेंट पासून आवट करपाक रेडी ना। तो म्हणटा तो आजून पर्यंत क्लियरिफिकेशन दिना की असो हो जो स्टेटमेंट जो काडलेलो आसा त्याच्या बद्दल की कोळसो आमी हाडपाचे ना, कोळसो आमी बंद करतले। तो म्हणटा की ते कमी प्रमाणान येतलो, कसलो कमी प्रमाणान कितलो येतलो हेजो कांयच एक हें ना। हेच्या पयलू आमी पदयात्रा काडलेली कोल अवेरनेस करपाक, जो कोल कितलो प्रमाणान येता, खंय येतलो, कसो येतलो हेजे प्रत्येक म्हटल्यार आमी पत्रादेवी टील पोले पर्यंत ही पदयात्रा आमी केली, लोकांक अवेरनेस केलो, कोल्ड रिवोल्ट म्हणून आमी ताका नांव दिल्लें आनी लोक कितलेशे जाण जागरूक जाले। तेजे नंतर कितलेशे लोक जे आसा ते उलोवपाक लागले, गोंयकार उलोवपाक लागले, आजून पर्यंत उलयता। पण अशें आयज हो जो सरकार बीजेपीचो सरकार आसा, हो बीजेपी सरकाराक फक्त आपणाची पोटां भरपाचें पडलेलें आसा। ह्या कोल लॉबी, ह्या माफिया लॉबी जो आसा, जो कोळसो खावन आमी मरपाक शकता, आयज कितलेशे जाणांक आमी पळयता जीएमसीन एडमीट जाता, कित्याक लंग्स इन्फेक्ट जाता, तांकां रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्स जाता आनी हे इतले प्रॉब्लेम आसून कॅन्सर जाता, इतले प्रॉब्लेम आसून बसून हो सरकार आमचेर ठोपता। ह्या सरकाराक मात्तूय पडलेलें ना ह्या बीजेपीक सेंटराच्या थ्रू तांकां कितें तकलेर मारता तें तकलेर मारून घेता। आयज आमी आव्हान करता हो बीजेपी सरकार जो हें करता, जो तेंचे बीजेपीचे कार्यकर्ते काल तेंच्यांनी प्रोटेस्ट काडला, खुबशे एका प्रोटेस्ट काडटा, पण ह्या कोळशाक लागून तुमी केन्ना प्रोटेस्ट काडटले? तुमी कोळसो जो आयज गोंयांत हाडटा आनी इतलो प्रमाणान वाड चल्लेली आसा, वाडत आसा, कोळसो वाडत चल्लेलो आसा आनी डबल ट्रॅकिंग जेन्ना जातलो तेन्ना कितलेशे प्रमाणान हो कोळसो वाडटलो। ताका कांयच तुमचे लेखी कांयच आसपाचें ना, कित्याक तुमची इनलिगलिटी ही हेच्या पयलींय खबर आसा आनी हेच्या फुडेंय खबर आसतली। पण हेका लागून हो बीजेपी सरकार, हो बीजेपीचो जो लिडर्स आसा, हो दामू नायक जो आसा प्रेसिडेंट, तो केन्ना प्रोटेस्ट काडटलो? तेंचे यूथ विंग्स जे आसा ते केन्ना प्रोटेस्ट काडटले? काडा मरे प्रोटेस्ट। तुम्ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाक सांगा की बाबा, सेंट्रल गव्हर्मेंटाक सांगा की गोंयकार जे आसा ते मरता, हे कोळशाक लागून मरता। जेन्ना कोल ट्रान्सपोर्ट जाता आनी तेका सारकें शिल्डिंग ना जावं तो कोळसो वयरसून वयता तेन्ना ऑलमोस्ट 5 किलोमिटर रेडियसाचेर दोनूय सायडीच्यान 5 किलोमिटर तो एरियेन वयता, स्प्रेड जाता आनी तो लोकांक म्हणल्यार लोकांच्या लंग्सान प्रत्येक जाणांक मास्क घालचें पडटलें, प्रत्येक जाणांक ऑक्सिजन लावचो पडटलो। ही परिस्थिती फुडें जातली। आतां कितलेशे स्टेटीन जो कोळसो वाडटा ताका लागून तांकां ऑब्जेक्ट करून तेंच्यांनी ओपोज केल्लो आसा, कितलेशे कंट्रीनी ओपोज करून कोळशाचें ट्रान्सपोर्टेशन बंद केल्लें आसा, कोळशाची मायनिंग बंद केल्ली आसा। पण आमी आयज टुरिजम बींग अ टुरिजम स्टेट आमी हो कोळसो वेलकम करपाक लागल्या। हो सरकार जो आसा तो टोटली ह्या कोळशाक वेलकम करता। एक असेंब्लीन एक विधानां दिता, बट असेंब्लीच्या भायर जेन्ना पावता तेन्ना दुसरीच विधान जाता। सेंटर डबल इंजिनाचो वयलो सरकार एक सांगता आनी स्टेट गव्हर्मेंटाचो एक स्टेटमेंट येता। हें कितें? हें इतलेंच कळटा की हो जो बीजेपी सरकार आसा, हो बीजेपी सरकार ह्या कोळशाचे लॉबीक लागून आसा, ह्या कोळशाची माफिया लॉबी जी हांकां चलयता, ही कॉर्पोरेट लॉबी हांकां चलयता आनी हांकां फुडें व्हरता, हांकां डोनेशनां दिता, हांकां फुडें व्हरपाक म्हणल्यार कमिशनां दिता। हेका लागून आसा। हे आमकां प्रत्येक गोंयकारांक लागून ना। जे गोंयकार, हांव आनी एक सांगपाक सोदता, आयज गोंयकारांक दिसता आसतलें की ते मुरमुगांव पुरती उरतले, ते त्याच स्ट्रेचा पुरती उरतले, अशें कांय जावपाचें ना। कोळसो जो आसा हो प्रत्येक म्हणल्यार रोड ट्रान्सपोर्टेशन, डबल ट्रॅकिंग सगळे वाटेच्यान मूव जातलो। जेन्ना हे सिस्टम लागतलो 363 किलोमिटरचो स्ट्रेच रेडी जातलो तेन्ना सगळे सायडीच्यान वॉटरवेज, रोडवेज आनी रेल्वेज ह्या सगळ्या सायडीच्यान कोळसो ट्रान्सपोर्टेशन जातलो आनी सगळ्या गोंयकारांक
हेजो घात गोंयकारांक हेल्थ हॅजार्ड्स जातले. आयज आमचे भुरगे आयज तुमी मुद्दम वचोन पळया वास्को जावं मुरुमगांव कितलेशे जाण थंयच्यान भायर सरता. कारण कितें आसा कित्याक तांकां ह्या कोळशाची प्रॉब्लेम जाता. कितलेशे फावट बोवाळ मारता ते थंयचे स्थानीक आमदारूय मदीं मदीं बोवाळ मारता. पूण जेन्ना असो हें जाता तेन्ना आजून पर्यंत कोणूच भायर सरोना. आजून पर्यंत कोणानूच सांगना की बाबा आमकां नाका हो कोळसो, आमकां कोळशाची ट्रान्सपोर्टेशन हांगा नाका. सो हितून आयज आमकां दिसून येता की हो जो चीफ मिनिस्टर आसा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत ताका सिरियस जावपाची गरज आसा. तो म्हणटा भिवपाची गरज ना म्हणून. मात हितूनच कळटा जी फोटिंगपणां केल्लीं आसा, जी फोटिंगपणां चल्लेलीं आसा, आयज गोंयकाराक प्रत्येक गोंयकाराक भिवपाची गरज आसा. कित्याक एक वाटेन तुमी स्टेशनां हाडपाक सोदता आमचे नेवरा मये आनी हांगा सावथान सांजुजे दारियाल थंय तुमी स्टेशनां हाडपाक सोदता. प्रत्येक कडेन तुमी स्टेशनां हाडपाक सोदता ती म्हणटा डॉमेस्टीक लागून. पण आतां हितून तरी कळटा की स्टेशनां जी आसा ही जो कोल ट्रान्सपोर्टेशन जावं आयरन ओर ट्रान्सपोर्टेशन आनी स्टील ट्रान्सपोर्टेशन हेका लागून जाता. थंय डंप करून दवरपाक कित्याक डंप लॉबींग आमच्या नेवरा पासून एक एरिया दाखयल्ली आसा की डंप एरिया म्हणून दाखयल्ली आसा. ती कसली एरिया ती आजून पर्यंत क्लियर जाली ना कित्याक तांकां ऑलरेडी एक्विजिशन केल्लें रेल्वेजान आनी ती डंप एरिया दाखयला. सो ते फाल्यां हाडटले स्टेशनाक हाडटले आनी थंय डंप करतले. परत ते डंप घेतले आनी परत फुडें ट्रान्सपोर्टेशन करतले. सो हेका लागून हें हाडलेलें आसा. आनी जे क्लियर कट फोटिंगपणां जे मुखेलमंत्र्यान विधानसभेन केले हें आयज तरी एक्सपोज जाल्लें आसा. आनी हेज्या बाबतींत आमी मागता की सीएमान जावं बाकीचे जितले तेंचे मिनिस्टर्स आसा हेंच्यांनी स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमचे कितें विचार आसा ते सांगचे. तुमकां जाय कोळसो काय नाका तुमी इनडायरेक्टली स्टेटमेंट करची न्हू. तुमी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगचे जाय काय नाका. ओके कशेंच तुमी आतां प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. ह्या प्रेस कॉन्फरन्स इतलेच मर्यादीत रावतले काय तुमी गांव वचून अवेरनेस करतले आनी जे ओपोजिशन दुसरी पार्टी आसा तेंच्या वांगडा ह्या लढ्याक साथ दितले? पळय आमी हेज्या पयलीं जो कोल पदयात्रा जी काडलेली कोल रिवोल्ट जाका आमी नांव दिल्लें आनी पदयात्रा काडपाचो एक कारण आसलो. आमकां खूब जाणांनी क्रिटिसायजूय केलें पण तो एक सक्सेसफूल हें आसलो कित्याक खूब जाणांक खबर नासलें की कोळसो कसो येता खंयच्यान येता कितें जाता. सो ती जेन्ना पदयात्रा काडली पत्रादेवी म्हणल्यार अशें म्हणटाले की नॉर्थान कांय इफेक्ट जावची ना सावथाकूच इफेक्ट जातलो. सो आमी पत्रादेवी टू पोले पर्यंत ही पदयात्रा काडली आनी त्या पदयात्रेन आमी एक्सप्लेन केलें सांगलें लोकांक की कसो कोळसो येतलो कसो इफेक्ट जातलो खंयच्यान येतलो. अशें दिसतालें की बाबा आमच्या रस्त्या वयल्यान कोळशाची ट्रक वयची ना पण आमी सांगपाक सोदता हे रस्त्या वयल्यान वयतले ट्रक कित्याक दुसरे कडेन ट्रान्सपोर्टेशन न्हंयेंतल्यान वयतले ट्रक ते न्हंयेंतल्यान बार्जी वयतल्यो तितूनय कोळसो ट्रान्सपोर्टेशन जातलो. सो प्रत्येक कडेन जे आमचे एनवायरमेंट आसा ते डॅमेज जातले. आतां येयले आमी सगळे मेळोन आमी अवेरनस हें करपाचें फर्स्ट हें प्रायोरिटी आसा आनी गांवांनी वचपाची हो व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक आमी मानता की गांवच्या लोकांक तें अवेरनस जावपाक जाय. ग्रामसभेन तें अवेरनस जावपाक जाय. आमी ऑलरेडी हेज्या पयलू ग्रामसभेन रेजोल्युशन्स घेतलेलीं आसा की जे कोळसो ट्रान्सपोर्टेशन डबल ट्रॅकिंग हें नाका म्हणून अशें कितलेशे ग्रामसभेनी जाल्लें आसा. सो आमी हें अवेरनस फूल फ्लॅश करतले ऑल ओवर गोवा करतले आनी विरोधी पक्ष जे आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन करपाक जाय. आमकां तर दिसता की हो जो कोळसो आसा हे खंयचोय पक्ष आसूं खंयचोय हें आसूं तेंच्यांनी हेका विरोध करपाक जाय. आयज बीजेपी हेका इनडायरेक्टली आनी डायरेक्टली ताका सपोर्ट करता तो फुडें व्हरपाक सोदता. तांकां फक्त आपणाची पोळी भाजपाक जाय. ह्या कॉर्पोरेट लॉबी ज्यो माफिया लॉबी जाल्ली आसा कोळशाची तांकां सपोर्ट करपाक जाय. जो अदानी जावं जिंदाल हे लॉबिंग करता आनी कशें ट्रान्सपोर्टेशन करता हें सगळ्यांक खबर आसा. हें एक्सप्लेन करपाची गरज ना. सो हेंच्या विरोधान हो लढो फुडें आनीक तीव्र जातलो. आज आम आदमी